बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मुनीस देवाची अपुरबायेची रचना. गिन्यानाचो उजवाड आनी सत्य दिवन देवान मनशाक रचलो. सत्तेचो दुरुपयोग करून मनशान संवसाराची पवित्रताय मोडली. देवाचो पूत मनशा रुपान मनशाक भेटलो आनी मनशाक देवाची काकलूट अणभवूंक उखल्ली. देवाची काकलूट अणभवूंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. मागणेचो विशय. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काडून घेवचो ना. प्रकाशनेच्या पुस्तकांत 24:4 वळी करा. सर्वेस्वरा आमच्या देवा, सगळ्या वस्तूंचो रचणार तूं. तुजे कुशीन त्यो रचून आयल्यात आनी वर्तूंक लागल्यात. देखून तुजी पदवी वळखून सगल्यांनी तुका मोहिमा आनी भोवमान दिवंक फावो. जेजू, तूं बरेपणाचो सागर. जायत्या मनशाच्या जिवितांत तुवें बरेपण हाडलां. आमच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक आमचें जिवीत तुज्या बरेपणान भर. हे वेळार तुजे आसणे आमी अणभवता. तुका हे वेळार आमचे लागीं दिवंक कांयच ना. हे वेळार आमच्याच जिवीत घेवन तुजे मुखार आसां आनी सरपोट पडून आमचीच भेट तुका करता. नमस्कारा गीत गावया. R38. तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना बरवसो. तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना बरवसो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. तारक तूं आत्म्याचो, कुल सर्वोनेचो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत
आत्म्याचो कुबोल सोडवणेचो पातकी रोचने तूं चलयता तूं म्हजो राजा कुरपाक लागून उपोट वांटाय देवीक जिवितान भरताय पातकी रोचने तूं चलयताय तूं म्हजो राजा कुरपाक लागून उपोट वांटाय देवीक जिवितान भरताय जेजू तूं मोग जीवन अमृत जिविताचो तारोक तूं आत्म्याचो कुबोर सोडवणेचो जेजू तूं मोग जीवन अमृत जिविताचो तारोक तूं आत्म्याचो कुबोर सोडवणेचो प्रकाशनीच्या पुस्तकांत 22:2 वळी 5 तूं कितलो खाला पडलाय तें चिंत तुजें जिवीत बदल आनी पयलीं करतालोय तशें कर तुजें जिवीत बदलीत ना जशें जाल्यार हांव तुजी अशी येतलो तुजी दिवली ते स्वातेवेली काडटलो आमचो देव उजवाड काळोखाक पयसायता पातोक काळोखाक हाडटा आधुनीक काळार पातकाच्यो चाली रिती आनी वांकड्यो सुवयो भितर काडून गोराब्याची पवित्रताय आनी जिविताचें व्हडतेपण मनीस विसरला आनी सोयंबाची मांडावळ आपणावंक जिविताक मान दिवंक जातालो पूण आमकां कित्याक पडलां असलें धोरण घेवन आमी फाटीं सरल्या आमकां बोगस गीत गावया I5 हांव तुजो इबाड्यो म्हजे वाट पळयत आसलो म्हजे पापन उपकारपण दयाळ काळजान विसरलो हांव तुजो इबाड्यो म्हजी वाट पळयत आसलो म्हजे पापन उपकारपण दयाळ काळजान विसरलो घर सोडून हांव
हांवेचो नांव तुजी वेंग हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना घर सोडून हांवेचो ना तुजी वेंग हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजी साळ्ळली शेळी मोय मोगान सोदून काडली काट्यांनी घुस्पोलोली कादार तुवें उबारली तुजी साळ्ळली शेळी मोय मोगान सोदून काडली काट्यांनी घुस्पोलोली कादार तुवें उबारली घर सोडून हांवेचो ना तुजी वेंग हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना घर सोडून हांवेचो ना तुजी वेंग हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना स्तोत्र 50 वळी 10-12 देवान दिल्लें उतर हांव वाकाणटां सर्वेस्पराचें उतर हांव वाकाणटां आनी ताचेरूच त्याच देवाचेर हांव पातयेवन रावतां कसलीच म्हाका भिरांत ना मनीस म्हाका कितेंय करूंक शकता देवाक आंगवणी करून हांवें तुका उतर दिलां तें दिल्लेंच आसा दिनवासनेचो योद तुका भेटयतलो सोम्या जेजू आमकां तुवें जायत्या देण्यांनी भरल्यान आनीक आमी मागिनासतना लेगीत जायतें तुवें आमकां फावो केलां सदांच तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय तुजे कृपेन आमकां भरता आनी दिसाच्या दिसा तुज्या मोगान आमकां वाडयता ह्या आनीक हेर सगळ्या बरेपणा खातीर तुका दिनवासता तुका आर्कां दिता तुका वाकाणटां दिनवासनेचें गीत गावया E7 Kuradvakani, kuradinvasni,
जेजूच्या मोगाची कोरात वाकानी कोरादीन वासनी जेजूच्या मोगाची कोरात वाकानी कोरादीन वासनी जेजूचे पोदवेची कोरात वाकानी कोरादीन वासनी जेजूचे पोदवेची कोरात वाकानी कोरादीन वासनी जेजूच्या राजाची कोरात वाकानी कोरादीन वासनी जेजूच्या राजाची कोरात वाकानी कोरादीन वासनी जेजूचे पगडीची कोरात वाकानी कोरादीन वासनी जेजूचे कुडीची कोरात वाकानी कोरादीन वासनी जेजूच्या रोगताची कोरात वाकानी कोरादीन वासनी जेजूच्या रोगताची कोरात वाकानी कोरादीन वासनी जेजूचे मायेची कोरात वाकानी कोरादीन वासनी जेजूचे मायेची कोरात वाकानी कोरादीन वासनी जेजूच्या नावाची कोरात वाकानी कोरादीन वासनी जेजूच्या नावाची. आयच्या देवाच्या उतरान जेजू मार्ता आनी मारयेच्या घरांत भितर सरता. तेन्ना मार्ता ताका बरें जेवण दिवंक हार्पीत जाता जाल्यार मारिया जेजूच्या पांयशी बसून रावता. तिणें बरो तो वांटो विचून काडला म्हूण जेजू मार्ताक सांगता. चितान देवाचें उतर आयकुया. उबी रावया. लुकाच्या शिव वर्तमान 20:10 वळी 30:8 ते 40:2. मागीर घडलें तें हें. आपली भोंवडी करता आसतना जेजू एका घरांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सैमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोमयेचें उतर आयकूंक ताच्या पांये कडेन बसून रावली. पूण मार्ता घराचे राटावडींनी बारी हार्पीत जाताली. ताचे फुडें येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो मू. तुका कांयच पडोना. ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग मू तिका. आनीक जेजून पोलती पाडून सोमयान म्हणलें, मार्ता मार्ता,
कितल्या वस्तूंची म्हूण दास्ती तुका, थोड्योच वस्तू पुरो. खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. नियाळ जायते पावटी आमी संवसारी राटावळींनी इतली गुंतलोलीं आसात की आमी देवाक वेळ दिवंक पावनात. घराची जबाबदारी, कामाचो भार आनी दुसऱ्यो वस्तू आमकां चेपून दवरता. संवसारांत जियेतना जायत्या वस्तूंची आमकां दास्तीक आसता आनी हाकाच लागून आमकां एकूच गरजेचें अशें जेजू ह्या आयच्या देवाच्या उतरांत सांगता. आनी गरजेची वस्त म्हणल्यार स्तोत्र 119:89. तुजें उतर सासणाक तोखता सर्वेस्परा, स्वर्गार तें सदांच स्थिर. देवाच्या पांयाशी चडशीं बसूंक, ताचें उतर आयकूंक, ताच्या उतराचेर चलूंक, कितलें तें उतर सासणाक तोखता आनी स्वर्गार तें सदांच स्थिर. देवाचो आनी आमचो संबंद गोट करपाची गरज आसा. स्तोत्र 119:105. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. देवाचें उतर आमच्या क्रिस्ती जिविताक उबारलेलो दिवो आनी पावलांक उजवाड. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत वो घोराब्यांत एक दिशा आनी वाट दाखयता. लोक आमकां मार्ता आनी मारिया हाच्या घोराब्याक जेजू भेट केल्ली ताची खबर सांगता. हो घोराबो जेजूक लागशिल्लो घोराबो. जेजू कांय पावटी तांगेर वेतालो. जेजूचे भेटेन कितें घडटा तें आमच्या दोळ्या मुखार आसा. मार्ता जेजूक जेवण रांदूंक हारपीत जाता जाल्यार मारिया जेजूच्या पांयाशी बसता. ती सोमयेचें उतर आयकूंक ताच्या पांया लागीं बसून रावली. ती ताच्या पांया लागीं बसून रावली हाचेर लोक चड भर दिता. ते काळार जेजूचे शीस ताच्या पांयाशी बसताले. मारिया जेजूची शीस म्हणटच तिणें ताका सोमी म्हूण मानून घेवन ताचे कडल्यान शिकपाची खुशी दाखयली. मारिया देवा उतर आयकूंक आपली खुशी दाखयता जाल्यार मार्ता कुटुंबांतली वडील कशी कुजनांतलो वाव सुरू करता. जेजूक खावंक पिवूंक दिवंक सैमान करूंक जाय हो तिचो हुस्को जाता. हाका लागून आपल्याक आदार करचे सुवातेर आपली भयण जेजूच्या पांयाशी बसून आसा तें पळोवन तिका वेगळेंच कितें भोगता. आपले भयणीक
आपणाक रांदपाक आदार करूंक कुजनांत धाड म्हूण ती जेजूक सांगता. पूण जेजू मार्ताक रावो नासलेलो जबाब दिता. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. आमची सगळीं चिंतनां घेवन जेजूच्या पांया सरशीं बसून ताचें आसणें अणभवया. ताचीं उतरां आयकून घेवपाची गरज आसा. कित्याक सोमी म्हणटा, हो संवसार सोरोन वचत पूण म्हजीं उतरां सोडचींच नात. मार्ता सोम्याक येवकार दिवंक घराचें दार उगडटा जाल्यार मारिया सोम्याक आपलें कालीज उगडटा. सोम्याच्या पांया सरशीं बसून ताचें उतर आपल्या काळजांत घेता. आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत मारये बरी देवाच्या उतर आयकूंक घेवची गरज. हें चोण एकल्याचेर दल्लोलें आसा. कित्याक स्तोत्र 107 वळ 20 अशें म्हणटा, आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरीं केलीं. फोंडांत पावलोलो तांचो जीव ताणें निवारलो. देव आपलें उतर धाडून आमकां बरीं करता आनी आमचो जीव मरणांत पावलोलो निवारता म्हूण आमकां सांगता. मारये भाशेन आमी देवाचें उतर सदांच वाचूंक आनी नियाळूंक आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक वावरुया. सभाबा गीत घेवया. B6. सोम्या तुझी उतरां सासनीक जिविताची. सोम्या तुझी उतरां सासनीक जिविताची. तू म्हाका सोम्या हाक मारूं नाका. म्हज्या बापाची सदां कुशी कर. सदां कुशी कर. आयक म्हजी उतरां चल तांच्या मार्गार. अशें तुजें घर कडपार बांदून काड. कडपार बांदून काड. सोम्या तुजी उतरां सासनीक जिविताची. सोम्या तुजी उतरां सासनीक जिविताची.
मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काडून घेवचो ना. ह्या जेजूच्या उतराचेर विस्वासान आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. मागण्याचो जबाब मारये भाशेन बरो तो वांटो विचून काडूंक आमकां कृपा दी बापा. परत एकदां म्हणुया. मारये भाशेन बरो तो वांटो विचून काडूंक आमकां कृपा दी बापा. आमच्या ओतमीक फुडाऱ्यांनी वाट चुकून गेल्ले आपले पोरजेक देवाचे उतर पोरगोटूंक आनी आपल्या जिवितांतल्यान दाखोवंक आनी ह्या वरवीं पोरजेन देवाचें उतर चाकूंक दिवंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब मारये भाशेन बरो तो वांटो विचून काडूंक आमकां कृपा दी बापा. आमचो दीस कारबार चलयतल्यांनी पोरजेचें बरेपण चिंतून पोरजे सवेन तांची वागणूक मारये भाशेन जावं आनी देशाच्या विकासा पासत ताणें भार घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जबाब मारये भाशेन बरो तो वांटो विचून काडूंक आमकां कृपा दी बापा. आमी सगल्यांनी आमचें जिवीत जियेतना देवाच्या उतरा वरवीं आमच्या सोभोंवतणी आसलोल्यांक अदीक करून आमचेर आड आसलोल्यांक आमी देवाचें उतर दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जबाब मारये भाशेन बरो तो वांटो विचून काडूंक आमकां कृपा दी बापा. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडूंक आनी कोणूच तिचे लागचो तो काडून घेवचो ना. आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या जिविताचें मोल ओळखूंक गुणाचो बरो उपयोग करूंक बरें आसा तें विचून काडूंक जिवितांत येतोल्या वायट ताणण्याचे जैत व्हरूंक तांकां पवित्र आत्मो दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब मारये भाशेन बरो तो वांटो विचून काडूंक आमकां कृपा दी बापा. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला. तो कोणाच्यानूच तिचे सोडचिलो काडून घेवंक जावचो ना. हींच जेजूची उतरां आमच्या मनांत दवरून ओतमीक गरजांक आमी अदीक म्हत्व दिवंक आनी आमी वावुरतल्या म्हूण भास दिवन जेजून शिकयलेले मागणे आमी बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.